सोनाली फुकाटाच्या प्रकरणा उपरांत आता गोंयांत ड्रग्साचे एक प्रकरण उक्ताडार येवपाक लागला। हरमला 76 वर्सां पिरायेचो ब्रिटीश नागरीक जो भाड्याच्या घरात रावतालो ताणें 15.48 लाख रुपया मोलाचे ड्रग्स लिपोवन दवरिल्ल्यान पुलिसांनी ताका धरलो। Information आयिल्ले from our sources that some person staying at Hरमल, British national, accordingly we have formed out teams, different teams we had formed, and we are led in the trap. The team was led by PSI, LPSI Sumida, Vivek Halankar, and staff, Swapnil, Premanand Desai. सगळ्यांनी जेन्ना सापोर असलो तेन्ना हरमल वर्सावाडा हरमल स्टिफन म्हणून आशिल्लो स्टिफनाक तेंच्यांनी ट्रॅप केलो आनी तेच्या कडसून डिफरंट टायप ऑफ कॅटेगरीज जो ड्रग आशिल्लो एक्सेस टॅबलेट आशिल्ले MDMA आशिल्ले ते सगळे सीज केले। तो भाड्यान रावतालो। डिटेल्स इन्क्वायरीज गोईंग ऑन। रिमांडाक हे प्रोड्यूस करतले आयज एज पर द गायडन्स ऑफ आवर DGP सर अँड सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ अँड सब डिव्हिजन ऑफिसर सिद्धांत शिरोडकर. As far as Pengnam police station is concerned, we are maintaining a zero tolerance policy about the drugs. खंयच्याय ड्रग्साक आमी टॉलरेट करचे ना। सदांच आमी आमचे जे स्टाफ आसात, आमचे इन्फॉर्मंट आसात, तेंच्या कडेन आमी अटॅच आसात, टायप आसात आनी एज फार एज पॉसिबल ड्रग्स जो आसा तो पेडण्यासून जाता तितलो शक्य करून आमी केसीस चडांत चड बूक करतले।